Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बीजेपी घरा धाडपाची गरज आहा आणि काँग्रेस पक्षाक बहुमत 22+ दिवपाची गरज आहा आणि हे 22+ कित्याक दिवपाक जाय जाल्यार जे भुरगे चेडे तशी चेडवा आपल्या पायांचेर उबी रावंक सोदता पण आपलो धंदो ओन करूंक सोदता आणि 4 भुरग्यांक कामाक लावपाक सोदता तांकां आयज त्रास जाल्ले ह्या आमच्या सरकारान जो हांव मंत्री आसलो तांकां कोणाचेच कांयच पडोंक ना। तेंच्यांनी पयलें मायनिंग बंद केलें, त्या युथाक बेरोजगार केले, लोकांनी आनी चिंतपाचें ना, लोकांनी आयकपाचें ना, इन्क्लुडींग मुख्यमंत्रीच्या गांवान। हांव ते पलीकडे उलयतां, मुख्यमंत्रीच्या गांवान मुख्यमंत्र्याक उडोवपाक जाय, तो 10 वर्सां जाली आश्वासन दिता। मायनिंग बंद आमी केलें म्हणून आमीच उलयले, आमचो सरकार आदी 2012-13 उलयले आमी मायनिंग बंद केलें म्हणून। कितें बरें केलें तुमी? सगळ्यांक बेरोजगार करून उडयले। जेन्ना हो मुख्यमंत्री जालो तेणें सांगलें आपूण मायनिंग चालू करता म्हणून, आयज पासून मायनिंग चालू जावं। त्या गांवांसून विकेट पडपाक जाय, त्या गांवांसून सीट पडपाक जाय, ते सगळे गोंयभर आख्खे सिटां सोकला तेंची पडटली बीजेपीची आनी न्यू सरकार येवंक जाय, बहुमताचो सरकार येवपाक जाय। कोणें ते हॉर्स ट्रेडिंग करूंक दिवंक पारना, EIDचे EIDन ओडून हाडूंक दिवंक पारना। सारको बरो सरकार जो गोंयकारांक सांबाळटलो, गोंयकाराचो आयकतलो। 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आहा, जे मोले फॉरेस्ट आयज खतरेन आहा, ज्या खातीर आमी साऊथ गोवा पासून मंत्री आसतना हांव वचून उलयल्लो आनी आश्वासन दिल्लें की हे काम चालू जावचें ना। डबल ट्रॅकिंग आसूं, नॅशनल हायवे व्हडलो आसूं, म्हणजे धाकटो जाय तितलोच करप, झाडां कातरप ना, एनवायरमेंट सांबाळप। जे लोकांक नाका प्रोजेक्ट ते आमी इमिडिएटली आमचो सरकार येवन बंद करतलो, हे आमचें उतर आहा। हे पयलें उतर, द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वील बी स्क्रॅप।